नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. जिल्लो न्याय वेवस्थेची मुळावी बांदावळ सुदारपा खातीर वावड चल्ला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिल्लो न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिशदेचो जालो शुभारंभ. 3 वंदे भारत रेल्वे गाडयांक प्रधानमंत्र्यांनी बावटो दाखोवन केली सुरवात. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटकातल्या रेल्वे जोडणेक ह्यो गाडयो दितल्यो चालना. बेकायदेशीर दोंगर कापणेच्या 950 कागाळी नोंद. शार आणि नगर नियोजन खात्यान हे खातीर परवानगी दिवंक ना, मंत्री विश्वजीत राणे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान आणि गोयातल्या शेतकारां वांगडा व्हर्च्युअल पद्धतीन साधलो संवाद. आणि खासदार निधीतल्यान दिवचले बसयले सीसीटीव्ही कॅमेरा. राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे हांच्या हस्तुकी केले कार्यान्वित. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दिल्लीतल्या भारत मंडपमात जिल्लो न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिशदेचो शुभारंभ केलो. या 2 दिसांच्या परिशदेत देशभरातले न्यायालयीन अधिकारी वांटेकार जाल्यात. या परिशदेत 5 वेगवेगळ्या विशयावेली सत्रां आसतली. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाक 75 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान शिक्को आणि नाण्याचे अनावरण प्रधानमंत्र्यांनी केले. देशाची सुरक्षा मतीत दवरून न्यायपालिकेन सदांच राष्ट्रहिताक प्राधान्य दिला अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी बायलां आड जावपी अत्याचारांच्या प्रकरणात बेगोबेग न्याय दिवपाची गरज उक्तायली. देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं. 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी. इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है. इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है. हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है. महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा. जिल्लो न्याय वेवस्थेची मुळावी बांदावळ सुदारपा खातीर गतीन वावर सुरू आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है. न्याय में इस देरी को खत्म करने के लिए बीते 1 दशक में कई स्तर पर काम हुआ है. पिछले 10 वर्षों में देश ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. आपको एक और तथ्य जानकर खुशी होगी. पिछले 25 साल में जितनी राशि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई, उसका 75% पिछले 10 वर्षों में ही हुआ है. इन्हीं 10 वर्षों में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए 7,500 से ज्यादा कोर्ट हॉल और 11,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स तैयार की गई है. रेल्वे जोडणी सुदारपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 3 वंदे भारत रेल्वे गाडयांक व्हर्च्युअल माध्यमा वरवीं 5वो बावटो दाखयलो. ह्यो रेल्वे गाडयो उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटकातल्या रेल्वे जोडणीक चालना दितल्यो. मेरठ, लखनौ, मदुराई, बेंगलुरू, नागरकोइल आणि चेन्नई या मार्गां खातीर या सेवेचो शुभारंभ प्रधानमंत्र्यांनी केलो. ह्या रेल्वेक लागून यात्रेक लागपी वेळ उणो जातलोच, तशेंच पर्यटनाक चालना मेळटली. या वंदे भारत रेल्वे सेवेचो अस्तंत उत्तर प्रदेश तशेंच तामिळनाडू, कर्नाटकातल्या लोकांक खूब लाव जातलो अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. दक्षिण भारताची उदरगत सरकाराची प्राथमिकताय आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले.
इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। वंदे भारताचो गतीन विस्तार जाता वंदे भारत यशाची नवी तेंगशी गाठता अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या वंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबूत तो है ही, ये आकांक्षी भारत की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक भी है। बेकायदेशीर दोंगर कापणी केल्ल्या खातीर 950 कागाळी नोंद केल्यात। आपल्या खात्यान हे खातीर एकूय परवानगी दिवंक नाशिल्ली अशें शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगला। गरजेभायर टीसीपी खात्याचेर कोणूय येवन दोशारोपण करता। मुखेलमंत्र्यांनी तलाटी आनी मामलेदारांक दोंगर कापणी आड कारवाय करपाचे आदेश दिल्यात। हाचेर हे विशीं आपणाकडेन अधिकार ना अशें मंत्री राणे हांणी म्हळें। मुख्यमंत्रीने आदेश दिला नाही, तलाठी, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार ते मुख्यमंत्रीने आदेश देऊन त्याने इम्प्लिमेंट करून जाय। माझ्याकडे पॉवर नाही। हिल कटिंग 950 हिल कटिंग अँड इलिगल प्लॉटिंग दिवंकूच ना परमिशन। कंप्लेन 950 एक परमिशन देऊ ना। भूतानी वा आनीक कोणूय आसूं ते संबंधान लेखी कागाळ करची आनी उपरांत ताचेर कारवाय करतलो अशें उतर आपणें दिलां। मात अजून मेरेन कोणे लेखी कागाळ करूंक ना अशें शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। सगळेच फक्त उलयतात, मात लेखी कागाळ करपाक कोणूच मुखार येना अशें तांणी सांगलें। मंगलम सारखी कंपनी, व्हडली कंपनीची हांव बंद करूं शकता, तर आनी भूतानी आनी कोणा बंद करपाक कितलो वेळ लागतलो? पण कित्याक की कोणी तरी पत्र व्यवहार तरी करूंक जाय। पत्रच कोण दिना, सगळे उलयता, पण पत्र दी म्हणून सांगल्यार कोण पत्र दिवपाक तयार ना। एक स्टेटमेंट करून म्हणून हांवें ताका विनंती केली, बाबा पत्र दी, कितें आहा तें मागीर पत्राचेर हांव लक्ष घालून डिसिजन हांव घेवं शकता, पण स्ट्रिक्ट हा। खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पिछले दशकों में हमारे शहर बदल गए हैं। बढ़ता तापमान और पानी की सतह गिरती जा रही है और इसका सीधा प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। इसका विकल्प क्या है? धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा।
सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। 20वा उपरान येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंयांतल्या शेतकारां खातीर केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांचे बरोबर भासाभासेची कार्यावळ केंद्र सरकारान आयोजीत केल्ली। व्हर्च्युअल पद्दतीन ही कार्यावळ जाली। फोंडेंतल्या भोलेनाथ सभाघरांत गोंयांतले शेतकार भाव ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाले। हे वेळार राज्याचे कृषी मंत्री रवी नायक, फोंडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक आनी हेर लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। बदला जा सकता है, इसका उदाहरण है गोबा, स्वयं पूर्ण गोबा। ये स्वयं पूर्ण की जो आपकी कल्पना है प्रमोद जी, ये केवल गोवा के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा जब मैं मुख्यमंत्री था आपके साथ, तब उन्होंने प्रेजेंटेशन करवाया था मुख्यमंत्रियों की बैठक, और हम सब लोगों को कहा था कि गोवा की तरह हर एक कार्य को कोशिश करना चाहिए स्वयं पूर्ण बनने की। और इसलिए आपने केवल गोवा की सेवा नहीं, आपने पूरे देश को दिशा दिखाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, गोवा की जनता को बधाई देता हूँ। राज्याचे कृषी मंत्री रवी नायक हांणी कृषी खात्यावरवीं केल्ल्या नव्या कामांची माहिती दिली। सवलती जाय किंवा आमकां मदत जाय ते सदांच आमच्या वांगडा आसतले आनी ते बरे आमकां दिसता बरो मेळ आमकां देशाक आनी गोंयचें तेजें प्रेम आसा आनी गोंयचे मुख्यमंत्र्यांनी ताका सगळ्यांनी सांगलें आसा आनी त्या प्रमाणे तेणें हे विचार आमच्या मुखार दवरले, गोंयच्या लोकांच्या मुखार दवरले आनी सदांच तेंचो आमचो प्रेम आसा। जसो प्रायम मिनिस्टराचो तसो शेतकी मंत्र्याचो आमचे गोंयचे प्रेम आसा आनी तेजे असत दवरचे आनी गोंयच्या शेतकरी आहा ताका जास्तीत जास्त लाभ गरीब लोक सगळ्या तेचे आमची कमिटी हे गेल्ले आसा, भोंवता सगळे कडेन आमचे डिपार्टमेंटाचे लोक सगळे कडेन भोंवतात आनी सद्याची सद्या कोण नुकसान कितें जालां तेन्ना नुकसान भरपाई। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल फक्त जिल्लो हॉस्पिटल म्हणून दवरूंक शकना, ते टर्शरी हॉस्पिटल म्हणून जाहीर करपाक जाय अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां। ह्या हॉस्पिटलांत सगळ्यो सुविधा आसपाक जाय। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल टर्शरी हॉस्पिटल म्हणून जाहीर करपा संबंधान आपूण मुखेलमंत्र्यां कडेन उलयलां। ह्या संबंधान मुखेलमंत्र्या वांगडा आपूण उंचेल्या पावण्यावेली बसका घेतलो अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें। गोंय राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आनी आमचे सगळे MLAs जे साउथ गोवा तेंचो डिमांड हा कि साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल cannot become only a district hospital, it has to be a second tertiary hospital of the state of Goa, and we are going to declare it as a tertiary hospital. It can be only declared on paper, but ultimately it has to be a hospital that has got all the facilities. We cannot go on fooling the people of South Goa. Ultimately responsibility comes on me. I am the health minister of the state of Goa. Whatever I talk from my mouth or tell the media, it is my responsibility to get it done from my chief minister and get these things approved. It is necessary that this hospital cannot be declared as a South Goa district hospital. It is no longer district hospital. It has to be a tertiary hospital for the people of South Goa. काणकोणच्या पोतापासून सांगे केपे सगळे लोक थंय येतात। मुख्यमंत्री कडे परत एकदा बसून चर्चा करून हाय लेवल मीटिंग करून साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे आयज मूव करपाक सांगलेले आसा की इट हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ टर्शियरी हॉस्पिटल। गोंय राज्य शार उदरगत यंत्रणेच्या एका लेखा अधिकाऱ्याक आपणे निलंबित केला आणि यंत्रणेच्या कारभाराची चौकशी आणि ऑडिट करपाचो आदेश दिला असे शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। एक आमचे जी सुडाचो एक अकाउंट एक देसाय म्हणून कोणी त्याका सस्पेंड केला आणि जे अंदाधुंदी ते चलयला ते जी सुडान तेजेर हांवें फुल फ्लेज ऑडिट घालपाचें ठरयल्लें आसा। हे ऑडिट ह्या तरेचे घालूंक जाय कित्याक खंयचे प्रकल्प खंय बांदले आनी कितें बांदले ते प्रकल्पाचे काय आउटकम म्हाका कळना। खंय म्हणटा कोण म्हणटा लोक सबस्टँडर्ड आनी म्हाकाच समजना कितें जाल्लें आनी सगळे गोष्टी टेंडर हांव मंत्री जावपाचे पयलीं दिल्ले आसा आनी हेजेर कारवाय जावपाची गरजूच आहा। जी सुडान जे कितें कामां आयज पर्यंत केल्या तेजेर हांव एक ऑडिटर आनी CAG कडल्यान बी ऑडिट करून घेवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो। कित्याक म्हाका कितें हांवें काय कोणाचे टेंडर आनी काय दिवं म्हणून कशें दिवपाचें बी काय सांगलें ना। म्हाका कोण एक रुपया बी दिवंक ना आयज पर्यंत। म्हाका कितें ऑडिट करपाक जे कोणी घाल्ल्या तेणी उत्तर दिवपाचें।
सरकाराकडल्यान निधी येता म्हूण वाट पळयत 70तल्या लोकांक बऱ्या सेवे पासत आपूण वंचित दवरूं शकना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगला। आपल्या स्वताच्या ट्रस्टाच्या पयशांतल्यान शाळा आनी अंगणवाडी बांदता 21 वयर गरीब लोकांची घरां परतून बांदून दिल्यात। आपूण लोकांचे बरे करपाक राजकारणात आयला अशें मंत्री राणे हांणी सांगले। आता 70 आज अंगणवाडी 4 हांवें स्वता म्हाज्या ट्रस्टांतल्यान करमळी घेतल्या, वेळसा घेतल्या, हे आमी ऑलरेडी सांगलेले आसा कॉन्ट्रॅक्टराक की बांदून तुमी वयर काडा। 70 हांवें पायलट बेसिसचेर जे अंगणवाडीची परिस्थिती बिकट आहा त्यो अंगणवाडी आमी स्वता बांदपाक आमी घेतलेले आसा। तेजे भायर आमी जे कितें आमी करूं शकता, उसगांव हांवें मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्या। उसगांवची नवी शाळा GSIDCतल्यान बांदपाचे प्रपोजल हांवें ऑलरेडी काल धाडलेले आसा। 21 वयर घरां बांदल्यानी, घरां बांदता आमी, ल्हान घरां जे खंय ल्हान कितले लागता तेका चड लागना, पूण कितें आसता दानत आसूंक जाय मोडपाक पयशे सगळ्यां कडेन आसता पूण मोडपाक जाय न्ही। हांव 15,000 दिवं शकना कोणाच्या घराक मोडल्यार, काय 20,000 दिवं शकना, म्हाजे कडेन काय फंड ना। हांव म्हाजे कडल्यान जें कितें जाता कोणाक विचारून म्हाजे कडल्यान जें जाता लोकांची सेवा करपाक म्हणून आमी राजकारण आयले। आमी 15,000 दिवन घरां बांदना, आमी वेगळे तरेन बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी बायो E3 हे अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आनी रोजगाराचेर धोरण जारी केले। हे वेळार जैव उद्देगीक विभागाचे सचिव डॉक्टर राजेश गोखले आनी नीती आयोगाचे वांगडी डॉक्टर VK सारस्वत हाजीर आशिल्ले। ह्या धोरणाक लागून आमच्या जिणेंत क्रांतिकारी बदल घडटले अशें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी हे वेळार सांगले। संवसाराची फुडाराची अर्थव्यवस्था जैव आधारित आसतली अशें ते उलयले। Beginning of that kind of a revolutionary change, not only in the growth story of India or the world as such, but also in our own lifestyles and the way we also interact with each other or also adapt ourselves to the changing environments. खबरापत्रात घेऊया आणीक एक ल्हानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। और वैसा ही है दम कम, बिल्कुल वैसा जोश। आते खेल के मैदान में हम उड़ाते सबके होश, कर मेहनत से जो उल्फत होगा सबके यार रोशन। दोस्त का ये मंच या जीवन की हो जंग, हर सितम का सामना करे हम, न डरे हम, बेफिक्र लड़े हम, ऐसा जज्बा रखे संग। ऐसे है हम, हाँ जी ऐसे है हम। हर एक खिलाड़ी है एक सितारा, आने वाला हर एक पल है अब हमारा। समझो ना मुझको तुम कोई बेचारा, मैदान में आके जरा भिड़ के तू जाना। कुछ न करे तो मेरी करे ना फिक्र तू, होश दे उड़ाने जरा करे ना सब्र तू। कुछ न करे तो मेरी करे ना फिक्र तू, होश दे उड़ाने जरा करे ना सब्र तू।
विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आणि राज्याचे पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी आयज ग्रीन गोवा शिखर परिशदेत वांटो घेतलो। शाश्वत उदरगती खातीर ग्रीन गोवा वावुरता। आयज राजभवनाचेर दरबार हॉलात ही परिशद जाली। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी हे वेळार उलोवप केलें। The availability of the renewable sources necessitates advanced grid management solutions, including the smart grid, energy storage system, and demand response mechanism. Ministry is rigorously working towards all these areas. Developing a robust infrastructure for the renewable energy project is essential. This includes the expanding transmission network, establishing the efficient distribution system, and ensuring the reliable connectivity to remote areas, especially in the healthcare, education, and other community infrastructure requirements. Our flagship ship, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, that is PM KUSUM, aims to enhance the energy security for the farmers by promoting the solar pumps, grid-connected solar power project, and decentralized solar system. हरित फुडारा खातीर नाविन्यपूर्ण उपायांचेर भासाभास करून तांची अंमलबजावणी करपा खातीर संवसारीक फुडारी, उद्देगांतले तज्ञ, शिक्षण तज्ञ, हरित सल्लागार आनी पर्यावरण वावुरप्यांक एकठांय हाडचे खातीर वायब्रंट गोवा फाउंडेशनान ही शिखर परिशद आयोजीत केल्ली। आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांणी हे वेळार उलोवप केलें। Because the economy is rising and now we already feel largest, people have more income to spend. And because they have more income, people like to travel more, people like to enjoy better facilities. So that itself, economic pressure is also causing huge challenge for the entire availability of natural resources in the country. And to top it on, we have certain hotspots like Goa, where Goa is the most preferred destination for almost all parts of the world. Everybody says, I want to go to Goa. So because of that, certain hotspots like the most beautiful parts of the country, one of the most beautiful parts of the world, is under severe pressure. In that context, we are meeting today. And I must congratulate the organizer for finding a theme which is to make green Goa. या परिशदेत शाश्वत पर्यटन, कचरो व्यवस्थापन आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी संवर्धन आणि जैवविविधताय, हवामान बदल आणि स्थलांतरण ह्या मुद्द्याचेर भर दिला। गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वांगडा या परिशदेत भागीदारी केल्या। राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिवचले सीसीटीव्ही आणि जेसीबी कार्यान्वित केले। दिवचल नगरपालिका सभाघरात हे खातीर कार्यावळ जाली। हे वेळार दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, आदले राज्यसभा वांगडी विनय तेंडुलकार, उत्तर गोंयच्यो जिल्लोधिकारी डॉक्टर स्नेहा गित्ते, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। खासदार निधींतल्यान दिवचले नगरपालिका वाठारात 37 सुवातांचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्यात। हे वेळार उलयतना राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी सरकारान दिल्ल्या सुविधांचो सांबाळ करपाचें म्हत्व सांगलें। बऱ्याच जणांचे दडपण उरतले, एखादे बॅनर कट करप काय कितें हो सुद्दां प्रश्न चिन्ह बऱ्याच जाणांचेर येतलो, बऱ्याच जाणांक संवय आसता आनी त्यामुळे त्याचो फायदो जो आसा तो चोरांकूय मातसो भंय लागतलो, कारण त्याचो एक कॅमेरा म्युनिसिपालिटीन आसा आनी दुसरो पुलीस स्टेशनाचेर आसतलो आनी त्यामुळे बऱ्याच जाणांक त्याचो एक ह्या रेजिडेंट्स म्हणजे हांगा रावणाऱ्या सगळ्यांक त्याचो फायदो जातलो। जेसीबीच्या संदर्भात आमी पळयतात की बऱ्याच जाण आतां हाडटात कितें रस्त्यार उडयतात आनी बऱ्याच ते काडटलो आसा जाल्यार जर जेसीबी नासत जाल्यार काडपाक ते क्लीन करपाक मेळना। पण आज स्वताची जेसीबी ह्या म्युनिसिपालिटीन आयिल्ली आसा आनी त्यामुळे जशें विनयान प्रॅक्टिकल सांगलें, कारण विनयाक जेसीबी कशी आहा ती खबर आसा, ताचो गंध आशिल्ली आनी त्यामुळे एखादें कितें म्हणून जायना ते वेवस्थीतपणे आपले कशें वापरपाक जाय आनी त्यामुळे ते सगळें करता आसतना कावन्सिलरांनी सुद्दां आपली स्वताची जेसीबी आसा
बऱ्या कार्यात तिचो वापर करपाक जाय, अशा पद्दतीन वापरपाक जाय। जशें दोतोरान सांगलें की ह्या भागा भितरले विविध असे प्रश्न आसात, कारण एकाच टर्मान सगळे गोष्टी पूर्ण जायनात। विनयान पुरेपूर मॅक्झिमम कितें तें करपाक जाय ताचो प्रयत्न तांच्यांनी हांगासर केल्लो आसा। उरिल्ले कांय जे प्रोजेक्ट आसात ते डेफिनेटली आमी करूया। बेतीतल्या शांतादुर्गा पिळर्णेकरीण देवळात काल व्हडलो भोवमान सुवाळो जालो। ह्या सुवाळ्याक साहित्यीक लक्ष्मण पित्रे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, दक्षिण गोंयच्यो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत आनी पुण्यातले आयुर्वेदीक दोतोर सदानंद प्रभाकर आनी दोतोर सुकुमार सरदेशमुख हांचो ह्या वेळार भोवमान जालो। राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी साळगांवचे आमदार केदार नायक हांणी ह्या कार्यावळीक हाजेरी लायली। वरिष्ठ साहित्यीक लक्ष्मण पित्रे हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। इथं आहेत एक माजी मुख्यमंत्री, त्यांना मी म्हणेन काय, माझ्या कारकिर्दीनं ती 5-6 मुख्यमंत्री माझ्या टेन्युअरमध्ये झाले, हे नंतर होते, पण तरी सुद्धा मी ऐकले त्यामुळे ते मार्तंड जे तापहीन कसे आहेत ते कर्तृत्ववान, परंतु त्यांचा ताप असा कोणाला झाला नाही आजपर्यंत, असे मुख्यमंत्री आहेत। उद्योगपतीबद्दल काय सांगायचं, कसाबाची कसाब करणी उघड करण्यासाठी त्यांनी जे कसब दाखवलं त्यामुळे पुढे आले। आता पण ते पुढे पुढे जातच आहेत आणि फक्त बघत राहतोय, तर त्यांचा सत्कार करणं। तसंच सुनीता ही माझ्या गावची आहे, गावाली आहे, तिचा मी चढता आलेख आता पण पाहत आलेलो आहे। योगायोग म्हणजे 22-23 वर्षापूर्वी ती याच्यामध्ये नवीन होती आणि मी म्युझियमचा डायरेक्टर होतो। आमच्या दोघांचाही सत्कार एका व्यासपीठावर झाला होता। समाजातील लोकांना ते प्रेरणा देतात, स्फूर्ती देतात आणि त्याच्यामुळे दीपस्तंभासारखी वाट दाखवतात। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25°C इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। जिल्लो न्याय वेवस्थेची मुळावी बांदावळ सुदारपा खातीर वावर चल्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिल्लो न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिशदेचो जालो शुभारंभ। 3 वंदे भारत रेल्वे गाडयांक प्रधानमंत्र्यांनी बावटो दाखोवन केली सुरवात। उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटकातल्या रेल्वे जोडणेक ह्यो गाडयो दितल्यो चालना। बेकायदेशीर दोंगर कापणेच्यो 950 कागाळी नोंद। शार आणि नगर नियोजन खात्यान हे खातीर परवानगी दिवंक ना, मंत्री विश्वजीत राणे। केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी गोंयांतल्या शेतकारां वांगडा व्हर्च्युअल पद्दतीन साधलो संवाद। आणि खासदार निधींतल्यान दिवचले बसयले CCTV कॅमेरा। राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकी केले कार्यान्वित। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।